नमस्कार. आज ह्या व्हिडिओत आमले पचडी कशी पळोवया. हांव ही पचडी तोतापुरी आंब्यान केला. खंयची आमली घेतल्या जाता. ही आमली जास्त आमशी नाशिल्ली म्हण अर्धा किंता जास्त किसोन घेतला. किसोश ना जाल्यार आडवळीचे कोचून घेतलं बी जाता. पचडी जरा घट्टशी उरका, पातळ जावचें ना. ताचे खातीर ह्या आमलेंतल्यान उदकांश काण घेवया. थोडेशी मीठ घालून एक 5 मिनिट हे धापून दवरया. आता मी पचडी लागची चटणी रेडी करून घेवया. चटणी करच्याक 1.5 व्हड वाटी सोय घेतला, 10-15 सुकी मिरसांग, थोडीशी गोड, एक व्हड तुकडो हिंग आणि रुचीक जाय तितले मीठ घालून कसकशी म्हणजे जास्त उदक घालून अशी हाजी घट्ट चटणी वाटून घेवका. पाच मिनिट जाली. ह्या आमलेतले पुरे उदक पिळून काडया. उदक पुरे पिळून जाल की वाटून दवरिल्ली चटणी आमलेत घाल्या. चटणी करतना तिखसाण आणि गोडसाण जरा जास्त उरका. आमलेची आमसाण उरता, तिन्ही फ्लेवर बॅलन्स जावचे जाय. आमले पचडी रेडी आसा. हे शिता बरोबर कालोचे घेवचे जाता, तोंडलावचे घेवचे जाता, चपातीक पोळ्या लावचे घेवचे जाता. आणि हातूंतच डाळ घालून देवळात करची पानक पचडी वरी पचडी करचे जाता. ते कशें करचे म्हण पळोवया. हांगा सुमार अर्ध कप मुगा डाळ 1 तास भिजयल्ले. डाळीची पुराय उदक काण घेवका आणि बोत्या आयदनात ना जाल्यार कपड्याचेर एक 15 मिनिट वाळचे सोडका. आणि डाळी उदक पुरे गेल्यानंतर ती रेडी पचडीत घालका. पचडीत डाळ घालची उरल्यार चटणी करतना जराशी जास्त मिठशी आणि तिखशी करका. पचडी बरी करून मिक्स करून घेवया. तिखसाण आमसाण जरा चेक करून घ्या. गोडसाण जरा थोडी वयल्यान गोड ना जाल्यार मिरसांगे पिठो घालना. ही समा तिखशी आमशी जावची अशी करका. तिखशी आमशी गोडशी अशी ही आमगेल आमले पचडी रेडी आसा. पचडी ट्राय करा आणि कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.